नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. हालींच जाल्ल्या CCPच्या इलेक्शनात 17 सीट 27 सीट जिखली बाबूश मोन्सेरात पॅनलान. जाल्यार 3 सीट आयली उत्पल पर्रीकर, सुरेंद्र फुर्तादो आनी दत्तप्रसाद नायक हांणी जॉयंट घातिल्ल्या पॅनलान. आतां ह्या इलेक्शनाच्या रिजल्टाच्या फाटभुंयेचेर आनी आज असो दीस आसा जेन्ना आमी याद करता सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांकां. आज तांची डेथ एनिवर्सरी. सो कोइन्सिडेंटली आज तोय दीस आसा. सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आमचे बरोबर आसा उत्पल पर्रीकर आमच्या स्टुडियोन. ते डिस्कस करपा खातीर अबावट रिजल्ट्स आनी खास करून रिजल्टा खातीर आपयल्ले. बट कोइन्सिडेंटली इट हॅपन टू बी हिज डेथ एनिवर्सरी टुडे. सो लेट्स टॉक अबावट रिजल्ट्स. 27 आनी 3 वॉज दीस एक्सपेक्टेड? ना, तुका खरें पळयल्यार एक बरी संख्या येतली अशें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें. ज्या प्रमाणे हांव 15 दीस म्हणजे सामको झरून पणजेन भोंवला, एक रिस्पॉन्स खूब बरो येतालो. पण तो रिजल्ट पळयल्यार तुका हें दिसता, पण एनालायज केल्यार कळून येतलें की आमचे बरेचशे सीट आमी बऱ्यापैकी लागीं पावल्या. मार्जिन्स आर व्हेरी स्मॉल. एक्सपेक्टेशन चड येवपाचें आशिल्लें, एटलिस्ट 10 क्रॉस जावकूच जाय आशिल्ले. ऑफकोर्स सगळे जाण प्रयत्न पॅनल धाडपाक करता, पण रिजल्ट पळयल्यार एक बऱ्यापैकी सपोर्ट तसो आमकां इंडिपेंडंट म्हणजे आसून सुद्दां आयला. अनेक ताचें कारण आसा की ते जो आमकां रिस्पॉन्स येतालो तो आमी मे बी ट्रान्सलेट करपाक पावूंक ना इन टू बॅलट. ते हांव उलयताच, पण ओवरऑल पळयल्यार एक 3 सीट आयले निवडून, पण 10 सीट वी आर विदीन 100 आनी 4 सीट आर विदीन 50. 10तले 4 काय 10+4? ना, सो 3 आयले अदीक 10. ओके. सो 3 सोडून जे निवडून आयले ताच्या भायर 10 सीट आसा पळय ते विदीन 100 मार्जिनान आसा. त्या 10तले 4 आर विदीन 50 कळ्ळें. तातूंतलो एक 20 मतांनी गेला, 21 मतांनी, एक 30 मतान गेला, एक 41 मतान, एक 49 मतान. मागीर उरलेले 6 आसा ते 60, 86चे 2 आसा, 90. सो हे सीट हांव म्हणटा आमी बऱ्यापैकी लागीं पावले. सो 13 जाले अशें धरतात? 13 जाले म्हणजे येवंक जाय आशिल्ले. मातसो अनेक कारणां आसा ती न येवपाक. एक आसा की डिलिमिटेशन. एकाच फॅमिलीन 2 जाण एका वॉर्डान, 3 जाण एका वॉर्डान. अशें जाल्या खातीर एका फॅमिलीक जे आपल्या कॅन्डिडेटा कडेन आयडेंटिफाय जावपाचो जो हें मेळटा कोहिजन कशें तें जावपाक डिफिकल्ट जालें. मागीर रिजर्वेशनान आमकां खूब मार पडलो. लायक आमचे बरेच आनी काम केल्ले वॉर्ड आमकां शिफ्ट करचे पडले. वासुदेव मणेरकर, म्हाका दिसता तुवें इंटरव्यू घेतला असो, एका मतान तो लास्ट टायम येतात आनी बरें काम केल्लें त्या वॉर्डान. शुअर शॉट विनर आसपाचो. ताका आमकां शिफ्ट नव्या वॉर्डान करचो पडलो, पाट्यार तेवटेन. सो हे सगळे 10 सीट जे आमचे लागीं येयल्या पळय हे सगळे कॅन्डिडेट त्या एरियेन नवे आशिल्ले. हो एक्सपेरिमेंट कसो केल्लो आमी. नवे कॅन्डिडेट, यंग कॅन्डिडेट. सो तांकां 24 तारखेक जे हे नॉमिनेशन सोंपलें ताच्या मागीर जवळ जवळ फक्त 15 दीस मेळ्ळे लोकां कडेन वचपाक. सो थंय खंय तरी तो शॉर्टफॉल म्हाका दिसता. एक आनी टायम मेळिल्लो आनी प्रोसेस असो आसा की तांकां पयलींच्यान काम करपाक मेळूंक ना. रिजर्वेशन कितें जाता कोणाक कळना, डिलिमिटेशन कशें जाता कळना. सो दे गॉट ओन्ली 15 days. How do you see this as a referendum on you? No, Do you see this as a referendum on you की ओके उत्पल आमकां जाय 27 आमकां ना नाका आमकां 27? रिस्पॉन्स हे 6,000 मतां आयले आमकां. 6,000 अदरवायज ऑल्सो तुजे कडेन? हय, पण ह्या वेगळ्या वेगळ्या नव्या कॅन्डिडेट्स घेवन 6,000 येवप म्हणजे इफ वी गो विथ वन कॅन्डिडेट, सपोज हांव, तर वी कॅन गेट बेटर हे. आनी ही फूल आमचे कडेन फळी तयार जाल्या. सो ती फळी आमकां आतां फुडें 6 म्हयने 8 म्हयने कितें आसा ते काम करून वी कॅन क्रॉस दीस. 6,000 यू आर नॉट, यू आर फॉरगेटिंग काँग्रेसची मतां आसा, आम आदमी पार्टीची मतां आसा, सुरेंद्र फुर्तादो मतां आसा. एरिथमेटीक जावंक ना ते तशें. एड जावना म्हणटा. एड जावंक ना बिकॉज मोस्ट इलेक्शन्स लोकल हाचेर जाले आनी 1-on-1 आसल्या खातीर एक नोन कॅन्डिडेट आशिल्लो वर्सीस अ न्यू कॅन्डिडेट ताका चड टायम जाय आशिल्लो अशें म्हाका जालें अशें दिसता. अदरवायज रिस्पॉन्स खूब बरो आशिल्लो पण नवो कॅन्डिडेट. आनी एक इश्यू जालो की बॅलट्स वेर सिक्रेसी कॉम्प्रोमायज जाल्या म्हणून इश्यू जालो. सो ताचो इम्पॅक्ट कितलो जाला आय डोंट नो. बट म्हाका दिसता बऱ्यापैकी आमचे कडेन सपोर्ट आमी जनरेट केलो.
हॅविंग न्यू कॅन्डिडेट, सो ते आमी जर फुडें काम करत रावले जाल्यार तो संख्या डेफिनेटली सो वाडटली. टेक अवे फ्रॉम द एंटायर इलेक्शन इज की उत्पलाक कळ्ळें की बाबा म्हाजे कडेन 6,000 आशिल्लीं मतां म्हाजे कडेन 6,000 आसा मतां इतलेंच. ना ना, दॅट इज नॉट द टेक अवे. टेक अवे इज आमकां फुडें जर अशें काम करत आयलें, म्हणजे जी आमची फळी आतां तयार जाल्या, कॅन्डिडेट्स तांचे सपोर्टर्स सगळे इतले लोक इनवॉल्व जाले आमच्या बरोबर, तांचे बरोबर आमी फुडले 9 म्हयने कितें आसा तें काम केलें जाल्यार ती 6,000 क्रॉस जातली असो हे आसा. दॅट इज द टेक अवे. विनिंग मार्जीन दितले म्हणटा. विनिंग मार्जीन दिवं दिवं शकतले. तर तातूंत दुसरी गजाल आसा. लेट अस एनालायज इट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्स्पेक्टीव. हांगा उत्पल वर्सीस बाबूश जाल्ले आसा. सो उत्पला बरोबर सगळे फोर्सीस आशिल्ले जे अदरवायज वूड नॉट बी विथ यू इन 27 इलेक्शन. फॉर एक्झाम्पल काँग्रेस वील नॉट बी विथ यू इन 27 इलेक्शन. आम आदमी पार्टी वील नॉट बी विथ यू इन 27 इलेक्शन. हे सगळे 27चे जेन्ना आमी चिंतले जाल्यार मायनस जातले तातूंतल्यान. ना ना, तशें ना. इनफॅक्ट म्हाका दिसता एक थर्ड ऑप्शन नाशिल्लें इवन आतां जाल्यार वेगळें चित्र जावपाचें. कित्याक कितें जालें, नोन कॅन्डिडेट वर्सीस अननोन कॅन्डिडेट, न्यू कॅन्डिडेट अशीच फायट जाली ती. आनी तातूंत ते 2 वे स्प्लीट जाले. मेनी पीपल बिकॉज ऑफ ऑल दीस फॅक्टर्स स्टेड विथ द नोन कॅन्डिडेट. आमच्या नव्या कॅन्डिडेटाक टायम तितलो मेळूंक ना. सो म्हाका दिसता तो फॅक्टर चड हे जालो. आनी एक तिसरो असल्यार नोन कॅन्डिडेट आनी खंयचे आशिल्लो जाल्यार वेगळो जावपाक जाता. बट ते सगळे आसा पळय आमकां एनालायज करचें पडटलें. ना पण आतां लार्जली दीस वॉज कॅन्डिडेट्स वर सेकंडरी, मेन वॉज उत्पल. वी वर ट्रायंग टू डू दॅट, पण ते म्हाका दिसना लोकल लेवलार जाला. बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टायम वी आर नॉट एबल टू, जे मार्जिन्स आर क्लोज. म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल 20 मतां पडला, थंय म्हाका आनी भोंवपाक टायम मेळूंक जाय आशिल्लो. पण आय कूड गीव ओनली 2-3 hours त्या वॉर्डान बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टायम. सो ते जर सारकें करपाक पाविल्ले जाल्यार वी वूड हॅव क्रॉस दॅट मार्जिन्स अशें हांव म्हणटा. आनी तो आतां आमकां फुडें टायम आसा गोईंग फॉरवर्ड, बिकॉज आमचे कडेन एक फळी तयार जाल्या. सी, चॉयस कितें आशिल्लो, इदर जस्ट गो आवट, डोंट डू एनीथींग, ऑर डू दीस एंड नो खंय आसा आनी कितले खंय काम घालपाचें आसा. सो तो सगळो डेटा आमकां एनालायज करचो पडटलो आनी ताचे वयल्यान आमी हाव टू वर्क अहेड कळटलें. सद्या आमकां फक्त खबर आसा मार्जिन्स इतली आसा, बट कितें हें जाल्यार ते प्रत्येक कॅन्डिडेटा कडेन बसून वील बी एनालायझींग. बट म्हाका दिसता आमकां एक मातसो चड टायम मेळिल्लो आनी मातसो एफर्ट घालपाक चड मेळिल्लो जाल्यार दीस स्मॉल मार्जिन्स वी कूड हॅव क्रॉस्ड इन मेनी ऑफ द वॉर्ड्स. सो तो म्हाका एक सेन्स आसा. नोईंग म्हाका जो रिस्पॉन्स मेळटालो पळय, हांव 2-3 वरां एका वॉर्डान घालपाक शकतालो इन 15 days, बिकॉज इतले वॉर्ड आसा न्ही. सो मॉर्निंग एक 4 वरां, सांजचो 4 वरां वेगळे वेगळे वॉर्ड करतालो हांव कवर. तातूंत जो म्हाका जो रिस्पॉन्स मेळ्ळा पळय ते एक्चुअल वोटींग ट्रान्सलेशनान 100% जावंक ना. सो ते आतां आमकां एक्सरसायज आतां गोईंग फॉरवर्ड करचो पडटलो. माझे आन्सर मेळुना म्हाका. आय एम सेईंग की 27 लेट अस वी आर एनालायझींग 27 फ्रॉम CCP पर्स्पेक्टीव. माझे एक परसेप्शन आसा की 27 जे 6,000 मतां मदीं जो पार्ट आसा, जो काँग्रेसीचो, आम आदमी पार्टीचो जो भाग आसा तो मायनस जातलो. ना, तो तातूंत ना, म्हज्या हातूंत ना. ते इक्वेशन तशें CCPक जावंक ना, एरिथमेटीक तशें जावंक ना. काँग्रेसीची मतां खंय गेली, कोणा कडेन गेली? तूं जॅक सुकीजा ताणें कितें सांगलां कळ्ळें न्ही. आय वॉज एबल टू ट्रान्सफर. आमची थंय मतां चड ना. तो वॉर्ड आसा पळय थंय एक 100 कितें मतां तो त्या वॉर्डान आमकां पडटा. वी आर एबल टू ट्रान्सफर दोज. पण काँग्रेसीची मतां तो जॅकूच म्हणटा की आपल्याक येवपाक डिफिकल्ट जाली. सो ते लोकल इक्वेशनां खूब जाली. मतां खंय गेली, काँग्रेसची मतां खंय गेली, आपाची मतां खंय गेली? जॉर्जाक गेले आसते. आपाची मतां जॅकाक गेले आसतली. जॅक इज काउंटेड इन युअर 6,000. ना कळ्ळें, पण आमची ती थंय 130 आसा. कळ्ळें. तशी हांव तुका अंदाजे आमची मतां सांगता. तशी टोटल केल्यार आनीय आसा. म्हणजे ताळगांवचे थोडे भाग आसा ते आमी घेवंक ना. थंय 8,000 मतां जाता. 2-3 वॉर्ड आसा ते थोडे पणजेन पडटा, थोडे ताळगांव, ते आमी कावंट करूंक ना. सो तशें त्या वॉर्डान आमची एक 100 मतां आसा. सो ती आमी ट्रान्सफर केली अशें आमकां दिसता. सो ते बेसिकली सिंपल एरिथमेटीक आसा पळय ते वर्कआवट जावंक ना. सो आमकां ते एनालायज करचें पडटलें. आय वील हॅव टू गो बॅक टू द ग्रावंड आनी ह्या कॅन्डिडेटांक घेवन एक्चुअल आमची कसो रिस्पॉन्स आसा आनी इफ आय वर द कॅन्डिडेट आमकां कितें फुडें पडटलो हो एनालायज करूंकूच जाय. सो दॅट वील हॅपन इन नेक्स्ट 2-3 months. You did something which people never thought you will do, like taking support from काँग्रेस पार्टी. आता त्याच्या नंतर जे कॅम्पेन जाली तातूंत म्हटलें की पर्रीकराचे म्हणजे स्पेशली लिगसी चलोवपी उत्पल पर्रीकर काँग्रेसीच्या लागीं गेलो, काँग्रेसीचो सपोर्ट घेतलो.
आतां हे तुज्या फ्युचर पॉलिटिकल करियरान एक डाग लागचो ना? ना बिकॉज आमी काय ती अलायन्स अशी न्हय. हांवें पयलीं डे वन सांगलां की आमी हेचो पॅनल इज फॉर इंडिविज्युअल्स आनी इंडिविज्युअल वता तेन्ना आमच्या हातून थोडे काँग्रेसचे आशिल्ले पण चडशे जाण आशिल्ले वेर अवर पिपल म्हणजे हू हॅव वर्क वीथ माय फादर. सो ते चडशे जाण कॅन्डिडेट आशिल्ले. तातूंत थोडे काँग्रेसचे आसा आनी थोडे 2 आपाचे आयले. गोल वॉज पणजे खातीर एक बरे कॅन्डिडेट्स दिवपाचे आनी तो डे वन आमी क्लियर केला. ताका काँग्रेसीन भायल्यांतल्यान सपोर्ट केलो मागीर पण फूल लोकां कडेन फुडें हांवें प्रेजेंटेशन अशें केलां. सो तातूंत आय डोंट थिंक इट्स अ CCP इलेक्शन नॉन सिम्बॉल आनी तातूंत आमी ते एरिथमॅटीक करपाक ट्राय केलो. ग्रावंडार ते जावंक ना इतलेंच हांव तुका आतां सद्या सांगूं शकता. ग्रावंडार इट बिकेम अ नोन वॉर्डांतलो नोन पर्सन आनी आमी एक एक्सपेरिमेंटली नवो भुरगो हाडिल्लो. खंयचोय वॉर्ड काडून पळयल्यार तेच सिच्युएशन आसा. वॉर्ड नंबर 20 म्हण, वॉर्ड नंबर 18 म्हण, वॉर्ड नंबर 21 म्हण. आमचो सारको यंग नवो मनीस आसा आनी वर्सीस तो ऑलरेडी एक्स कावन्सिलर किंवा ते पयलीं काम केलां असो मनीस. थंय तें इक्वेशन मातशें लोकल चड जालें. वी वर ट्रायींग टू ब्रींग इश्यूज ऑफ पणजी तातूंत बट ते म्हाका दिसता लोकल हातूंत चड इम्पॅक्ट जावन वी फेल शॉर्ट मार्जिनली. म्हणजे 49 मतान पडप, 41 मतान पडप अशे खूब सीट आसा. 100 भितर पडप. आय वूड से आमी जर आनी एफर्ट घालपाक मेळिल्लो आनी हे सगळो बायस नाशिल्लो सिस्टमाचो जाल्यार वी वूड हॅव ओवरकम दॅट एंड रिजल्ट वूड हॅव बीन 30 वीच यू कॅनॉट डिनाय. कित्याक जर मार्जिन्स पळयल्यार इतलो एफर्ट फ्रॉम 15 days घालून एकदम हाडप इतले लागीं इज नॉट इजी आनी आमी ते यश मेळ्ळा. दॅट इज अवर स्टेप फॉर गोईंग फॉरवर्ड. आनी ते आतां तूं सांगता पळय ते हांव कितले पूल करूं शकता गोईंग फॉरवर्ड म्हज्या हाचेर ते आतां हे सगळे टीम घेवन आमी एनालायज करतले. पण एरिथमॅटीक ते डायरेक्ट आमी करपाक सोदताले तशें जावंक ना. वी वर एक्सपेक्टिंग यू टू पुट अ स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट अगेन्स्ट रोहित मोन्सेरात पूण तुमचो कॅन्डिडेट कूड नॉट सर्वायव दॅट इन फ्रंट ऑफ रोहित मोन्सेरात कित्याक म्हणटा कारण तोच एक तुमचो रॅलिंग पॉयंट आशिल्लो की चल्याक फुडें काडटा, चल्याक मेयर करता. सो आयडियली तुमचे जर ताका डिफीट केल्लो जाल्यार विशय सोंपता तो आशिल्लो. ताचो स्ट्रॉंग वॉर्ड सगळ्यांक खबर आसा म्हणून तो थंयच रावता न्ही. सो दॅट इज इज स्ट्रॉंग वॉर्ड. थंय आमी आमकां बेस्ट कॅन्डिडेट CCPक 30 जाणांक तयार करप पयल्या फाटी म्हणजे अशें इज ऑल्सो नॉट इजी. सो आमी ते 30 जाणांक केले तांचे बरेच प्रेशर आशिल्लें विथड्रॉ करपाक. कोणूच विथड्रॉ जावंक ना. दॅट इट सेल्फ इज एंड वी गेव अ फायट. थंय थोडे कडेन वॉर्ड तेच यंग भुरग्याक दिल्लो चान्स. जॉन पो सारको यंग रापणकार हातूंतल्यान समाजांतल्यान आयिल्लो. सो आमी वी गेव चान्स बऱ्या हाका ताका फुडें थंय काम करूंक जाय. दीस वॉज फॉर बिल्डींग अवर टीम आनी ही टीम आसा ती म्हाका आतां नेक्स्ट 3 म्हयने एक्टीव दवरून ते हांव कितली पूल करूं शकतलो एज अ इंडिपेंडंट हे एसेसमेंट करचो पडटलो. सो दीस इज लायक अ ग्रावंड वर्क न्ही. आमी जेन्ना डिस्कशनां करताले तेन्ना एक कॉमन टोन येतालो की उत्पल रेगुलर फिल्डार नासता. जेन्ना कितें विशय आयलो फिल्डर आयलो गायब जालो, फिल्डर आयलो गायब जालो. सो कन्सिस्टन्सी नाशिल्ली उत्पल पर्रीकराची ओवर प्लस आतां पळय स्मार्ट सिटीचे चडशे विशय पणजेन हांवेंच काडल्या आनी कोणें काडूंकूच ना. सो तसो ना मे बी लोकांची पण हांव निवडूनय खंयच्या पोजिशनान ना. आमचे कडेन कोण कॉर्पोरेटरूय नाशिल्ले. सो दीस वॉज लायक टू फॉर बिल्डींग दॅट टीम. नाव आय हॅव कॅन्डिडेट्स हू हॅव एक्चुअली हांव लास्ट टायम हांवूच कॅन्डिडेट आशिल्लो. नाव वी हॅव कॅन्डिडेट्स हू आर वर्कींग कॅन वर्क ऑल्दो दे हॅव नॉट वॉन. लायक एक कॅन्डिडेट आमचो ती आमची कॅन्डिडेट एक्चुअली ती 2012तल्यान शी वॉज वर्कींग वीथ माय फादर लिब्रेटा. नाव वी हॅव दीस कॅन्डिडेट्स नाव दे कॅन वर्क. कळ्ळें न्ही. सो ही पायरी केन्ना तयार करूंक जाय. CCP वॉज द रायट टायम. सो बाकीचे विशय आमी मिडियाच्या थ्रू काडटा पण नाव वी हॅव लायक पिपल हू आर देर ते विशय काडपाक वॉर्डांनी हांकां सगळ्यांक आमी एक्टीव दवरतले न्ही. सो दॅट इज अवर गोल. सो कीप देम एक्टीव एंड गेट अ फीडबॅक की हाव पीपल आर रिस्पॉन्डिंग. सो हे कॅन्डिडेट्स वील बी युअर फूट सोल्जर्स इन फूड सोल्जर्स ते तयार करपाचो आमकां संदी मेळ्ळी न्ही. दे हॅव गॉन हावस टू हावस वीथ मी ऑर अलोन ऑल्सो. 3 रावंड केले. फक्त कितें जाता 15 दीस इज नॉट सफिशियंट फॉर नोईंग एवरी वन बाय अशें म्हणजे घरान तांचे विशय ते फास्ट कॅम्पेन स्टायल भितर एंट्री मारून आपले सिम्बॉल इतले जाताले. तांकां आतां फुडले 3 म्हयने घरान वचून बसून प्रत्येकाच्या दे वील हॅव टू नो देअर इश्यूज आनी ते आमी चालू दवरपाक आमची टीम तयार जाल्या. सो दॅट वील हॅपन इन नेक्स्ट 3 months एंड देन वी वील एसेस हाव द रिस्पॉन्स इज.
बाबूश मोन्सेरातान एका इंटरव्यून सांगलें की उत्पल इज वेलकम इन बीजेपी, आय विल बी विथ हिम, इट इज फॉर द म्हणजे आपूण पार्टी कितें सांगता पळय ते आपूण ओके आसा. बाबूश आतां अशें उलयता बरी गजाल आसा. 6 म्हयन्या पयलीं वॉज सेईंग सर्टन थिंग्स अबावट माय फादर, सगळ्यांनी आयकना, व्हडलो बोवाळूय जाल्लो, कळ्ळें न्ही. सो आज बाबूश अशें उलयता, आय डोंट नो हिज मोटीव, कळ्ळें न्ही. बाबूश कित्याक कितें उलयता, बाबूशान कितें उलयलां ताचेर हांव काय ठरवूं शकना. म्हज्या खातीर काही गोश्टी इम्पॉर्टंट आसा. लायक वेन आय वॉज डिनायड टिकेट ड्युरींग बायपोल, आय डिडंट डू दीस, कळ्ळें न्ही. कित्याक पार्टेन सांगलें, पार्टेंतलो एक कार्यकर्त्याक टिकेट दिली, सिद्धार्थाक, आय सेड आय एम विथ द पार्टी. पण मागीर आतां जें जालां तशें बाबूशान आपल्या चल्याक ऑलरेडी टिकेट घोशीत केल्या. तिसवाडी ते पार्टेंतल्यान पणजेन व्हरून दिसता खंय आयडिया. आसूं तिसवाडी, पण पार्टेंतल्यान केल्या करूंक ना. हे सगळें आसा पळय ते म्हज्या बाबाच्या वेळार तरी कशें हे आशिल्ले पार्टीन, ते ताच्या पासून एक हें दिसता. म्हणून हांव बाबूश कितें उलयता तें बरें आसा गजाल, हांव कांय म्हणना. बाबूशान उलोवन हांव ताचेर म्हजें डिसिजन घेवूं शकना. ही इज सेयींग इट, आय डोंट नो हिज मोटीव, इतलेंच म्हणूं शकता. इलेक्शन इज इंचिंग क्लोजर आणि आता सगळ्यांचें लक्ष तुजेर आसा की यू आर ऑल्सो नॉट सेईंग की आय एम एंटी बीजेपी, यू हॅव नेवर सेड दॅट आय एम एंटी बीजेपी, यू डोंट लायक सर्टन पॉलिसीज ऑफ बीजेपी वीच इज हॅपनिंग रायट नाव. आता फ्युचर कितें, लायक आर यू कॉन्टेस्टिंग एज एन इंडिपेंडंट, आर यू वेटिंग फॉर बीजेपी टू ऑफर युअर टिकेट? आमी सांगलें न्ही, आमची जी टीम तयार जाल्या तांच्या आमी ग्रावंडार आसतले. सो ना पूण तुका पळयता आसतना कितें म्हूण पळोवप फ्युचरान? ना ना, हांव सद्या इंडिपेंडंटच आसा न्ही. Independent. हय, त्या प्रमाणे आय एम फॉर्मुलेटींग माय हे, म्हणजे जी स्ट्रक्चर बिल्ड करूंक जाय. दीस वॉज अ वे टू, आतां तो 13 बी आशिल्लो न्हय जाल्यार वी वूड हॅव बीन सामकें, म्हणजे ती गेम जाली. पण आतां कितें आसा, 3 हातून आयले, 10 हातून आमी मार्जिनली शॉर्ट पडल्या. 100 वोट्सां पळय, 4 तातूंतले आर विदीन 50. म्हणजे इफ यू सी 1 on 1 फायट, 11 मतां, 15-16 मतां, कळ्ळें न्ही, 21 मतां, इतल्या मताचे आमी ट्रान्सफर केल्ली जाल्यार आमचे सीट आयल्या न्ही, वॉर्ड पूण आयल्या. नंतर सो जेन्ना म्हणून ही जी टीम आसा पळय, हांकां घेवन ग्रावंडार रावन एज अ इंडिपेंडंटूच स्ट्रेंथ एसेसमेंट इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी. सो ते आतां नेक्स्ट 3 months आमी वी आर गोईंग बॅक. आमचें कॅम्पेन चालू आसल्या भशेनूच वतलें लोकांनी. आता दीस वॉज नॉट एन इगो इशू फॉर बीजेपी, बट 27 दे वूड बी नॉट इगो इशू इन द सेन्स दे वील फायट टू वीन पेंजीम. सिम्बॉल येतलो थंय, कमळ येतलें, आणि यू वील बी इंडिपेंडंट अगेन. हाऊ कॅन यू बँक ऑन दीस 6,000? ना, सो तेच असेसमेंट फुडें आतां 3 म्हयन्यान करची पडटली न्ही. सो आय कॅनॉट जस्ट द रिस्पॉन्स आय गॉट वॉज व्हेरी गूड. वी हॅव नॉट ट्रान्सलेटेड इट 100% इन ईच वॉर्ड, किंवा लोकल फॅक्टर्स प्लेड अ रोल. सो नाव अवर गोल इज एज अ कॅन्डिडेट प्रत्येकागेर वचून आमकां ते असेसमेंट करचे पडटले. सो आय विल एबल टू गिव यू आन्सर आफ्टर 3-4 months वन्स दॅट असेसमेंट इज डन. पण आमकां एक बरो लोकांनी सपोर्ट आसा हें खबर आसा. तो कितलो जाता, 6,000 जाता, 7,000 जाता, 8,000 जावं शकता, इज द थिंग वी हॅव टू वर्क ऑन. आनी म्हणून ही जी टीम जाल्या पळय तातूंतल्यान दॅट वील कम ऑन. आय कॅनॉट से रायट नाव की एक्झॅक्ट ह्या रिजल्ट पळोवन आमी खंय पावतले. पण दॅट माय गोल इज दॅट गो टू द पीपल अगेन. जशें कॅम्पेन 15 दिसान केलें, पण 3 म्हयन्यांनी सारकें सुशेगाद प्रत्येकाच्या घरा बसून डू द प्रॉपर असेसमेंट. कित्याक आय एम गेटींग गूड रिस्पॉन्स, दॅट आय नो, दॅट वी कूड सी. दॅट्स वाय इतलो हे जालो की अरे बरे रिजल्ट येता. फक्त 10 हातून आमी मार्जिनली शॉर्ट पडले, अदरवायज इट वील बीन गूड रिजल्ट. सो तो करपाचो म्हजो प्रायोरिटी आसा. आफ्टर 3-4 months आय विल एबल टू टेल म्हाका कसो रिस्पॉन्स आसा. म्हणजे कित्याक इंडिपेंडंट रावप इज नॉट इजी. I have to really go to people and see how they respond. So that is going on. That will happen next 3 months with this team which we have built. सो प्रिसायसली एक प्रश्न जो एज अ जर्नलिस्ट आय एम ऑल्सो थिंकिंग, सगळे जाण तुमकां परत तेच, आर यू वेटिंग फॉर बीजेपी टिकेट? म्हणजे इंडिपेंडंट इज रायट नाव युअर चॉईस बिकॉज यू आर नॉट. हांव सांगता विथ माय लेगसी, सरळ सांगता, हांवें पयलीं सांगलां, काँग्रेसीच्या टिकेटीर हांव रावूं शकता, रावूं शकना, कळ्ळें न्ही. आज सुद्दां बाबूशान पयर इंटरव्यूआन सांगलां की ही कॅनॉट हॅव डिफिटेड मनोहर पर्रीकर. हांव सांगता तेन्ना 22 जर इफ आय हॅड द टिकेट आय वूड हॅव वॉन न्ही. आय कॅनॉट. पण थोड्यो गजाली थंय जाल्या पळय ताचे खातीर आय एम इंडिपेंडंट. हांव डे 1 सांगता, कळ्ळें न्ही. आय एम फॉर गूड गव्हर्नन्स, आय एम फॉर ऑल दीस इश्यू. इवन CCPन मेनी ऑफ द इश्यूज आय वॉज रेजिंग वेर प्रॅक्टिकल सोल्युशन्स.
लोकांनी जर चान्स दिल्लो जाल्यार आमकां ताचेर काम करपाक येवपाचें बेटे रेज करूंक जाय म्हणून करूं नाशिल्लें पार्किंग इशू ऑल दीस वर प्रॅक्टिकल इश्यूज वी एंड वीच वी आर स्टिकींग टू दॅट कळ्ळें न्ही सो वी आर हियर टू वर्क प्रॅक्टिकली कितें करपाक आनी म्हणून दीज आर द रिस्ट्रिक्शन्स आय हॅव हांव पयलींच सांगता आय कॅनॉट कंटेस्ट ऑन काँग्रेस टिकेट कळ्ळें न्ही सो पण जे सद्या चल्लां पळय म्हणजे ज्या प्रमाणे ताणें ऑलरेडी घोशीत केल्या आपल्या चल्याक टिकेट तो BJPंतल्यान दिता टिकेट ना तेणें म्हणटा कॉन्टेस्ट करतलो म्हटला हय मागीर खंयच्यान दुसऱ्या पार्टींतल्यान आय होप ही कम्स फॉर द इंटरव्यू ना ना सो जाल्यार- ह्यो गजाली आसा ना, पूण आतां म्हाका ह्यो सांग- गजाली पार्टीन सद्या चल्ल्या त्यो रॉंग तातूंत ताच्या खातीर हांव इंडिपेंडंट चेंज जातलेशें दिसता आय डोंट नो आतां म्हाका उरला खबर ना. 6-7 म्हयने मॅक्झिमम खबर ना म्हाका खरेंच खबर ना हांव पण इंडिपेंडंट आसा आनी हांव लोकांनी स्ट्रेंथ एसेस करता म्हाका पणजे खातीर कितें करूंक जाय त्या हाचेर लेट्स सी हाव इट गोज पण नेक्स्ट 3-4 मंथ्स कळटले वन्स वी गो विथ ऑल दीस टीम टू द पीपल खुबशे कडेन एक फिलींग आयली की कजिनोचेर जर अश्युरन्स मेळिल्ले ऑन बिहाफ ऑफ उत्पल पर्रीकर की आपूण कजिनो काडटा जाल्यार सेंटिमेंट्स वूड बीन इन युअर ते फेवर. पळय बाबुशानूय सांगिल्लें 100 दिसान काडटा हांवें तेन्नाय क्लियर केल्लें ते CCPच्या हातून बसत ना कळ्ळें न्ही म्हणून हांव सांगता आमी प्रॅक्टिकल विशय घेतिल्ले जे आमी हँडल करूं शकताले म्हजी होप आशिल्ली की तातूंतल्यान आय वील कन्विन्स मे बी पडपाची मतां तूं सांगता तशें कळ्ळें न्ही पण ती फक्त मतां करपाक हांवें डे वन सांगलें फक्त मतां मेळपाक कितेंय सांगून मतां मेळ्ळी ओके पॉलिटिकल तूं म्हणूं शकता पण आमी हांगा एक एक्सपेरिमेंट बरो केलो म्हाका म्हजी टीम वर्कूय बिल्ड हें करपाक जाय आशिल्ली हातूंतल्यान आनी वी स्टक टू वॉट वी कूड हॅव डन विदीन द CCP हातून ज्युरिस्डिक्शन तातूंतल्यान आमी कितें करूं शकताले हे बरेच विशय आमी एड्रेस करपाक हें केलें Let us keep aside now CCP out. Yeah. Let us hypothetically think that if you become MLA, if you become someone like Chief Minister, the assurance comes that casinos will be out of Mandavi. इफ म्हणजे थंय पर्यंत आतां पावपाक म्हाका MLA पयलीं पळय MLA चेच ना उलय, हांवें हय. 2022 सांगिल्लें आनी हांव हे बेटे सांगना इट हॅज टू बी कर्ब्ड कळ्ळें न्ही आतां ते कशें कर्ब करतले द नंबर्स वॉट पंजीम इज फेसींग कॅनॉट बी सस्टेन कळ्ळें न्ही सो इट हॅज टू बी कर्ब्ड आतां ते कशें करतले ते गव्हर्मेंटाक सारकी तांची टुरिजम पॉलिसी काडची पडटली इट इज नॉट लायक जस्ट मी सेंग ना हांव काडून हें करता कळ्ळें न्ही टुरिजम पॉलिसीन सगळे आतां सगळे कॅसिनो सगळे कडेन घालत आसा पयर हांवें पळयला जुंटा हावजाचो आतां तो खरो कितलो खबर ना ते कितें नवें करता पळय फ्लोराचेर. ताचे 13व्या फ्लोरार कितें ते कसिनो आसा कित्याक जाय सो ऑल दीस हॅज टू फर्स्ट स्टॉप कळ्ळें हांव क्लियर सांगता न्ही हें बंद करा म्हणून तुमी But Correct. no assurance You- that I will get casinos out of River Mandavi. No, People I are can looking give at you for assurance. that assurance. I am giving की ताचो number have to be curbed with the number of city can handle. हांव डायरेक्ट इतलेंच सांगता. They are also saying numbers are curbed. ना So म्हणटा आमी ना मागीर ना, सोन ते एक व्हडल्यो- बोट येतली व्हडल्यो- आसतली. ना ना ती ना हांव नंबर्स ऑफ पॅसेंजर्स म्हणटा इट हॅज टू बी रिड्यूस्ड कळ्ळें वॉट टू वॉट सस्टेन आनी सारकी पॉलिसी हाडची पडटली गव्हर्मेंटाक सी हांव ते बेटे स्लोगन करपाक सांगना कळ्ळें गव्हर्मेंटाक पॉलिसी हाडटली हाव दे वील कर्ब कळ्ळें न्ही ते सगळे ते डिस्कस करून करचे पडटले पण जेन्ना इलेक्शन येतलें पळय हाचेर हांव सारके लोकां फुडें हाडटा कितें जातलें कितें म्हजो पोजिशन आसतलो कितले कशें हें करपाक येता इट हॅज टू बी लिगली ऑल्सो डन कळ्ळें न्ही स्लोगन दिवपाक इजी हांव आज स्लोगन दिता न्ही म्हाका म्हणपाक कितें जालां हांव काडून उडयता म्हणून कळ्ळें न्ही आत्तां बसून सांगता हांव काडून उडयता बट दॅट इज नॉट द इशू कितें आसा आतां तो हातून जुंता हावजान नवो तो कित्याक जाय तुमी थंयच स्टॉप करा मरे पयलीं कळ्ळें न्ही इवन वेन 2022 नांव सांगिल्लें पळय हांवें स्टॉप करा हे व्हडले व्हडले टर्मिनल्स जावपाचे न्हय सी नाव टर्मिनल्स दे हॅव इन्क्रीज कळ्ळें न्ही पॅसेंजर हँडलींग आतां टर्मिनल्स इन्क्रीज केल्या म्हणून दे वॉन्ट बिगर बोट्स यू वूड हॅव स्टॉप्ड इट एट देर न्ही सो वॉट आय एम सेईंग इज नॉट लायक नंबर ऑफ बोट्स एंड हे यू नंबर ऑफ बोट रिस्ट्रिक्ट कराच सायज ऑफ बोट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट करा सारकी पॉलिसी हाडा गव्हर्मेंटाने And also they are supposed to go away from Mandavi. or go away create a policy to remove them from Mandavi. I am for removing them from Mandavi. But you अशें न्हय की आय वॉन्ट डेट देर पण म्हाका प्रॅक्टिकल एक पॉलिसी हाडूंक जाय की तातूंतल्यान तें पॉसिबल जातलें बट स्लोगन करपाक इज व्हेरी इजी लायक आतां जुंता हो जातो तो नाका न्ही कॅसिनो थंय कित्याक हाडटा हांव इनफॅक्ट CCPच्या वेळार सुद्दां म्हटलां दॅट एरिया ऑर दॅट PWD गराज कॅन यूज एज अ मल्टी लेवल पार्किंग न्ही हांव म्हणटा न्ही ते नाका ते कितें ते PPP केला
कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कित्याक जाय, पणजेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर प्रोजेक्ट हाडा न्ही. सो थंय मल्टी लेवल पार्किंग केल्लें, मार्केट वॉज क्लोज, पणजेक हेल्प जाता. कॉमर्शियल कोणाक प्रायवेट कोणाक खंय करूं न्ही, कदंबा प्लॅटोर जागो आसा थंय मॉल घालून काडून कोणाक लोकांक जे कितें कॉमर्शियल घेवंक जाय ते थंय वतले घेवपाक. Should move out of the city. मूव आउट ऑफ द सिटी. Decongest the city. हातून इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच हेल्प पणजे जाय, आनी म्हणून तो विशय सुद्दां काडपाक जाय. व्हेरी गूड, हांव म्हाकाय काडपाक जाय. थंय ते कॉलरिफॉर्म कसले बॅक्टेरिया इकोलाय ताचे आतां तातूंत तो सांतिनेज नाल्याचेंय कॉन्ट्रिब्युशन, ताचो सारको मॅपींग करूंक जाय. तांचें कितलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, ते नाल्या खातीर कितें आसा, पण डेट इज व्हेरी हाय इन द रिवर. सो असले विशय एक्चुअल आसा, वी नीड टू सॉल्व इट. सो आय एम नॉट डिनायींग दॅट. फक्त स्लोगन फक्त करपाचें ना म्हाका. आय विल फॉर्मुलेट समथींग वीच गव्हर्मेंट शूड वर्क ऑन टू रिड्यूस अँड स्टार्ट रिड्युसींग दीस. लायक हो जुंता हावजाचो कसिनो, इफ इट्स ट्रू यू आर इन्क्रिजींग कसिनो इन पेंजीम. एक सांगा म्हाका, एंटी बीजेपी खुबशे इश्यूज आसा, तितून यू आर एबसेंट अँड पीपल वर क्वेश्चनिंग. 39A एजिटेशन 39A हांवें इंटरव्यूआर स्ट्रेट सांगला की 39A आमचे जे विलेजर्स आसा पळय ते कितें इश्यू जाला. हांव तो एक प्रोजेक्ट असो पळयना, कळ्ळें न्ही. 39A खातीर विलेजर आमच्या गांवांनी दिसता की आमचो आवाज खंय तरी गेला. गांव कसो वाडचो हातून गांवकारांचो से आसूंक जाय. आमी गांवकार तो खंय तरी मिसींग आसा, आनी म्हणून हे आतां तो ऑपोजिशन लिडराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान भायर आयिल्लो ती चळवळ, पण ती सगळी कडेन ती एंग्जायटी आसा, सगळ्या गांवांनी ती एंग्जायटी आसा. No, my इवन question रुलींग is, आसा. I'm asking you a very practical question. You never went to Azad Maidan. No, I was to it would have taken 5 minutes for you, because when I asked the same question about Fardin Ribal, I received a lot of backlash. So I can always ask you about Utpal Parrikar खंय आशिल्लो, because he's standing next to हांवें इंटरव्यून क्लियर केला 39Aचो रोल, कळ्ळें न्ही. ते गांवांनी एंग्जायटी जाता. आतां तो ताचो हे आशिल्लो, आय वॉज इन एक्टीव कॅम्पेन, तेन्ना मागीर लोक रोखडेच म्हणपाचे हांव फक्त मता खातीर आयला म्हणून. सो अशें बॅलन्स आसता. पण 39Aचो म्हजें विजन क्लियर आसा न्ही. हांवें म्हज्या इंटरव्यूआंनी सांगला, कितले 2-3 हातून सांगला. your action doesn't look that. ना एक्शन वेन आय हॅव टू कॅम्पेन करून म्हज्या हांगा CCPन सक्सेस येयल्लो किंवा पणजेंतल्यान फुडें लोकांनी हे दिलो जाल्यार माय थिंकींग ऑन इट इज व्हेरी क्लियर. Manar Parrikar started his career by being on the ground, participating in mass movements. From he rose to a mass leader, and people were looking at him. He never waited for to get elected, and then ना. So we are for आमी ह्या वेळा CCP एक्टीव कॅम्पेनिंगान आशिल्ले वेन द एजिटेशन वॉज गोईंग ऑन. तेन्ना गेल्ले जाल्यार लोक इंटरप्रेट रॉंगली करूं शकपाचे. पण हांवें 39Aचेर म्हजो व्यू क्लियर केला की इट इज कॉजिंग एंग्जायटी इन द विलेजर्स. दॅट आय स्टँड. आनी ताचे वयल्यान तो हे कायदो कितें जावंक जाय तें क्लियर आसा. सो गोईंग फॉरवर्ड माय स्टँड इज क्लियर ऑन दॅट. जे लोकांक विलेजर्सांक आमच्या हे काम करपाक मेळूंक जाय पळय, दॅट तांकां से आसूंक जाय. तो से गेला, हाच्या खातीर चड इश्यू जाला. से हॅज टू कम बॅक. गांवकारांक सांगपाक मेळूंक जाय की आमची विलेज कशी डेवलप जातली. says through ग्राम आमचे हय. सो ते पयलीं रिजनल प्लॅनान बी कसो जाता पळय तो, दॅट मेकॅनिझम हॅज टू बी दॅट, एंड दीस हॅज सरपास रिमूव दॅट मेकॅनिझम. एंड बिकॉज ऑफ दॅट लॉट ऑफ एंग्जायटी. इट इज नॉट अबाउट वन प्रोजेक्ट ऑर अदर प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट कसो जाय तो गांवकारांचो से आसूंक जाय, इतलें हांव क्लियर आसा. हांव एक विचारता क्वेश्चन, बिकॉज आय सॉ बाबूशीज इंटरव्यू कमिंग बॅक टू सिटी. तो म्हणटा की आपूण तांचेर केन्नाच पर्सनल अटॅक करना, पूण माय ओपोनंट्स, सो प्रिसायजली मस्ट बी इन्क्लुडींग यू, आर पर्सनली अटॅकिंग मी. दे आर टॉकिंग अबाउट माय फॅमिली, दे आर टॉकिंग पर्सनली अगेन्स्ट मी. आपूण तशें करूं ना. माय एंटायर कॅम्पेन वॉज व्हेरी पॉझिटिव्ह. ना, आय डोंट थिंक वी हॅव टॉक पर्सनली अगेन्स्ट हिम. Your thought itself ki why Rohit should be mayor is... No, that is different. Ne? That is a public हे न्ही. आता तो म्हणटा, पण देर आर डायरेक्ट हे करप, देर आर सिनियर काउन्सिलर कॉर्पोरेटर्स, कळ्ळें न्ही. दॅट इज अ पब्लीक हे. इट इज नॉट अबाउट वॉट पर्सनली वॉट ही डज ऑर तो खंय भोंवपाक वता ऑर हे, कळ्ळें न्ही. बट दीस इज अ पब्लीक ऑफीस न्ही, कळ्ळें. सो दॅट आमी त्या ऑफिसा खातीर उलयता. सो दॅट इज अ डिफरंट थिंग. तो शेवटी करता, डिसिजन घेता आनी वता न्ही. बट वी कॅन प्रेजेंट इट टू द पीपल न्ही. अशें न्ही ही इज पुटींग हीज सन सुपरसिडींग ऑल द सिनियर पीपल ऑन अ पब्लीक ऑफीस. सो ताचेर उलोवचें ना जाल्यार कितें उलयतले. इट इज नथींग तो पर्सनली रोहीत खंय भोंवता आनी कितें करता तशें काय ताचेर उलोवंक ना. वी हॅव जस्ट सेड दॅट ताणें आपल्या पुता काडून डायरेक्ट पब्लीक ऑफिसार घातला, सुपरसिडींग मेनी ऑफ द BJPंतलेच जे कॉर्पोरेटर्स आशिल्ले
तांकां हें करून वयर घाला वीच डजंट फॉल इन BJPच आहे. तो म्हणटा नॉमिनेट जावन येना आमी इलेक्ट जावन येता नाही, elect जावन फॅमिली येता. राज कशें म्हणू ना शकता ना तुमी? बरें आसा ते म्हणजे आतां 3 हे वाडून ते दॅट इज आग्नेलाक प्रोमोट करपाचो ताणें सो सो ते 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 सगळ्या शेवटी इलेक्शनांतल्यानूच येता. पण आमी ज्या हातून आतां BJP वीच आय न्यू तातूंत हें चलनाशिल्लें. दॅट इज माय पॉयंट. तशें कितल्योश्योच पार्ट्यो आसा तातूंत तें बिंदास चलता. माय ओपोजिशन इज टू दॅट न्ही. तशें अशें न्ही की सगळे कडेन खूब कडेन तशेंच चलता इनफॅक्ट. ते हांगाय जाला म्हणून हांव भायर आसा. सो युअर कंप्लेन इज अगेन्स्ट BJP. ते हांव पयलीं डे वन सांगता. सो हे आसा पळय हें जावंक जायना अशें. कित्याक जाता जाणा सी हांव कशें उलयतां ते पब्लीक हातून मागीर तो गोंया खातीर विजन उरना. हीज विजन इज टू गेट हीज सन MLA. काल ताणें सांगलां इंटरव्यूआन. कळ्ळें न्ही. आनी ते जाल्या खातीर मागीर तूं ताका ते करपाक तुजें आनी ते हें करपाक कॉंग्लोमरेशन ऑफ फॅमिली मेंबर्स फॉर्मींग सम पॉलिटिकल पावर वीच देन जॉयन्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ गव्हर्मेंट. तेन्ना मागीर गोंया खातीर अशें लाँग टर्म विजन उरना. इट इज ऑल अबावट गेटींग यू युअर फॅमिली इलेक्टेड एंड देन यूज इट एज अ लेवरेज इन फॉर्मेशन ऑफ गव्हर्मेंट. सो त्या हातून म्हजो पब्लीक हातूंतल्यान तो हे आसा विरोध आसा ताका. ओके लास्ट CCPचे सध्या 3 जाण तुमचे कडेन आसा हू वील बी एक्टींग एज एन ओपोजिशन आनी हे 3 जाण अशे आसा आयडियली वी वील नॉट शिफ्ट सायड्स. वी हॅव सीन दॅट. जॅक आसा भितर फुर्तादो आसा आनी लिबरेटा मेंडीस आसा. सो डू यू फोरसी अ गुड ओपोजिशन इन CCP रायट नाव? ना सो ते 3 जाण आसात आनी विशय घेवचे पडटले सगळे. हांव ऑलरेडी वीथ लिबरेटा आय हॅव गॉन इन रायबंदर ऑन दीस संडे गॉन टू फ्यू हावजीस. कळ्ळें. सो दे वील हॅव टू एक्टिवली टेक द इश्यूज. आनी बाकीची टीम सुद्दां आसा पळय ते आमी विशय तांचे कडेन दवरून थ्रू देम वी हॅव टू रेज दीस इश्यूज. सो ते काम करचें पडटलें तांकां. संख्या चड आशिल्ली जाल्यार इट वूड हॅव बीन मोर गूड. बट 3 जाण आसा पण दे हॅव टू पूट देयर एफर्ट. हय. सो दॅट दे हॅव टू पूट एंड वर्क फॉर द सिटी नॉट जस्ट देयर वॉर्ड. सो थ्रू देम वी वील ट्राय टू वर्क फॉर द सिटी. ओके देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. हय थँक्यू. आशिल्ले उत्पल पर्रीकर ते म्हणटा की 27 खातीर जर पळयत जाल्यार 6,000ची जी आपली मतांची संख्या आसा ती इंटॅक्ट आसा आनी ती आतां वाडटली कारण आपल्या कडेन फूट सोल्जर्स तयार जाल्ले आसा ऑल 30 वॉर्ड्स आनी जातून वचून ते फुडें वाडटली. अबावट 27 दॅट इज ही सेज स्टील नाव एटलीस्ट ही इज इंडिपेंडंट. बट BJP the answer remains same. He is out of BJP because of certain things and BJP जर ticket दिली जाल्यार you are ready to accept the ticket. Wrong आणि हे वचूं नाका. This is a clear thing that if BJP gives you a ticket to contest from Panjim. सद्या इंडिपेंडंट आसा आनी हांव म्हजी स्ट्रेंथ ताचेर बिल्ड करता. Okay, we'll live up to that. Yes, thank you. He is building on his strength आणि सध्या इंडिपेंडंट आसा. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.